गेले 1.5 दीस 5 दीस आणि आज 7वो दीस हे तिनूय दिसा आमचे निर्माल्य कलेक्शन तिनूय कडेन स्पॉटार म्हणजे बायणा बीच खारेवाड्यार आणि वाडे लेका कडेन चालू आशिल्ले आणि तिनूय दिसा आमकां 30 ते 40 बॅगां ऑन एन एवरेज म्हणजे दिसाक 40 इंटू म्हणजे 800 किलो 800 म्हणजे 2000 किलो वयर आमकां आज फुलां आमी जाका निर्माल्य म्हणटा ते आज आमकां मेळिल्ले आसा. हाजे सगळें श्रेय म्हाका दिसता मुरगांवकारांक वता, वास्कोकार सगळ्यांनी मेळून आमकां मागनासतना तांणी निर्माल्य हाडून दिल्या आणि तांणी प्रत्येक जाणाक आपलो वांटो घाला म्हणजे खंय तरी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमचे नदयो दर्ये आनी तळी राखपा खातीर सगळ्या मुरगांवकारांक सपोर्ट दिला. हांव तांचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा. हांव मुद्दम आमचे सगळे टिमीकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तिनूय दीस तिनूय स्पॉटार तांणी आमकां हेल्प केलो आणि सगळ्या कडेन अशें तरेन वातावरण जालें की आज तुमी बिचार पळयत जाल्यार सगळें क्लीन असो बीच आसा. अशेंच पर्यावरण राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करया आणि आमी राखया. हे इनिशिएटीव आयज इतके पॉप्युलर आहा की 1.5 दिसा परस आमकां 5 दिसांक भुरगे हांगा चड आसले, 5 दिसां परस आयज 7 दिसांक भुरगे चड आसलेले. ह्यो जो इनिशिएटीव हा ह्यो इतको इको फ्रेंडली हा. हे जे आमी आयज निर्मल्य कलेक्ट करता ते खंय तरी हे हांगसरल्यान एमएसान एक जागो आहा थंय वर्मी कंपोस्ट जातले आनी ते बॅक टू नेचर येतले. सो ह्यो एक बरो इनिशिएटीव हा म्हटल्यार आमी नेचराक आमच्या पासून कितें तरी एक परते दिता. ह्यो कॉन्सेप्ट मुरगांवानूच दुसरो वर्ल्ड म्हटल्यार गोंयभर इंडियाभर सगळ्या कडेन चालू जावपाक जाय. हांव व्हडलो आभार मानता दाजी साळकाराचो की तेणी हे इनिशिएटीव घेतले.